सरकारी कचेऱ्यांनी वाढदिवसाच्यो पार्टी, सेंड ऑफ पार्ट्यो आणि हेर खंयच्याय प्रकारच्यो पार्ट्यो आणि खेळ आयोजित करचे न्हय अशी शिटकावणी कार्मिक खात्यान दिल्या। हे संबंधी हालीच एक परिपत्रक जारी जाला। कर्मचाऱ्यांनी शिष्टाचार, शिस्त आणि वेळ पाळचो हे खातीर विभाग मुखेल्यांची जापसालदारकी आसतली। नेमांचे उल्लंघन केल्यार खात्याच्या मुखेल्या आड दंडात्मक कारवाई करपाची शिटकावणी दिल्या। हाचे आदी गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आयडेंटिटी कार्ड गळ्यात घालप सक्तीचे केले। उपरांत सरकारी कर्मचाऱ्यांक कामा वेळार भायर सूत्रसंचालन करपाक वा हेर व्यावसायिक कामां करपाक बंदी आसा असो आदेश काढलो। हे विशीं परिपत्रकात सरकारी कर्मचारी ऑफिसाच्या वेळार दीर्घकाळ चलपी वाढदिवसाच्यो पार्टी, सेंड ऑफ पार्ट्यो, खेळ वा खंयच्याय खासगी कार्यावळींनी अनधिकृत कार्यावळींनी वांटो घेत आसता। ही गजाल हालीच कार्मिक खात्याच्या नदरेक आयली। अशा घडणुकांक लागून कामात आडमेळी येता। सरकारी कचेऱ्यांनी आपले काम करपाक येवपी नागरिकांक असुविधा जाता। अशा वैयक्तीक कार्यावळींनी ऑफिसाच्या वेळाचो आणि सुवातेचो गैरवापर जाता। सगळ्या सरकारी खात्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी वयल्या नेमाक खरपणान पाळो दिवचो। कचेरीची सुवात आणि वेळ फक्त प्रशासकीय काम आणि भौतिक सेवे खातीर वापरतात हाची खात्री करची। सरकारी सेवकांनी आपली अधिकृत कामां करतना योग्य शिष्टाचार, शिस्त आणि वेळार पाळो दिवचो हाची खात्री सगळ्या खात्याच्या मुखेल्यांनी करची। नाजाल्यार संबंधित खात्याच्या मुखेल्या आड दंडात्मक कारवाई सुरू करतले अशें परिपत्रकात स्पष्ट केला।